पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरूजींचो जल्म 14 नोव्हेंबर 1889 ह्या दिसा जालो। तांचो जल्म उत्तर प्रदेश राज्यांतल्या अलाहाबाद ह्या शारांत जालो। तांच्या बापायचें नांव मोतीलाल नेहरू आनी आवयचें नांव स्वरूप राणी आशिल्लें। भुरगेपणांत तांचें शिक्षण घरांत जालें। तांचें उच्च शिक्षण इंग्लंड ह्या देशांत जालें। ते 1912 वर्सा बॅरिस्टर जावन भारतांत आयले। भारताक इंग्रजांच्या जुल्मांतल्यान सोडोवचे खातीर तांकां जायत्या फावटी बंदखणींत वचचें पडलें। 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा भारत स्वतंत्र जालो। ते भारताचे पयले पंतप्रधान जाले। तांकां भुरग्यांचो खूब मोग आशिल्लो। हाची याद उरपा खातीर आमी तांचो जल्मदीस बालदीन म्हूण मनयतात। तांकां भुरगीं मोगान चाचा नेहरू म्हणटालीं। ते पंतप्रधान आसतना ताणें भारतांत जायत्यो शाळा आरंभ केल्यो। 27 मे 1964 ह्या दिसा तांकां मरण आयलें। तांचो वांटो भारताचे उदरगती खातीर खूब म्हत्वाचो आसा। देव बरें करूं।